Bukia buktin sopia, kayong kurung vieta, Viswas turun vieta, Bapa bukan vieta, Akya sotan Bapa, Busuk vieta buka, Akya sotan Bapa, Busuk vieta buka. Jesus mode turu, Jesus mo cargado, Jesus chitkon ramu, Bapa mo careta, Akya sotan Bapa, Busuk vieta buka, Akya sotan Bapa, Busuk vieta buka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू. मोगाच्या भावा भयणीनो, संतोषाच्या उमाळ्यांनी आणि उपकारी मनान भरून आमी आयज आमच्या काथोलीक धर्मान चड भक्ती आसलोल्या भागिवोन फ्रांसीस शावेराची परब व्हडा दोबाज्यान समरमता. भागिवोन फ्रांसीस शावेरान व्हडे हुशारकायेन शुभ वर्तमान पयसुल्ल्या देशांनी परगोटले. ह्या वरवीं तो शुभ वर्तमानाचो नीस परगोटणार जालो. वेगवेगळ्या संस्कृतायेच्या तशेंच वेगवेगळ्या तरेच्या लोकांक क्रिस्ताचो मोग वांटपाची हुर्बा आनी यत्न आमकां शुभ वर्तमानाचे परगोटणेन प्रेरणा. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना भागिवोन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत शुभ वर्तमानान हुर्बेन परगोटूंक सुरती फावो जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. मोगाच्या भयणी बाबांनो, ही समोरची कल्पना आमची भयणीन आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यान हीच कल्पना आमच्या काळजा मनान बाळगून ही समोरमणींत भक्तीन आनी भावार्थान आमी वांटो घेवया. हे मीस आमकां ही समोरमणी आमकां फळाबरीक जावचे खातीर आमची असोक्ताय आमचे उणेपण ह्या वेळार देवा मुखार धरून देवाचे बक्षणे आमकां मागुया. बरोबर म्हणुया, हांव पाक्की सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडात उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवोन सदांच आंकवार मारयेन सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
kota, ami duka, din masa, tu jadon, oi baba paso, ami duka, wakanda. आमच्या काळजा मरण आसा ती गरज सांफ्राशीस शावेराचे मजतीन देवाक उबारुया. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागीवन फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतलोय. हेच आमच्या मोगाळ सोडवणीची ओळख आमच्या काळाच्या मनशाक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर बाबाड दवरतल्यांक पवित्र सभेच्या भुरग्याची संख्या वाडटा ती पळोवन ताका आनी आमकां संतोष भोगू. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनान. इसायास प्रवादियाचें पुस्तक वाचप. कितलीं सोबीत पावलां तीं दोंगरा वयल्यान चलून येता तांची. बरी खबर तो हाडटात, शांती सोडवून पळगोडटा. अशें तो सियोनाक सांगता, तुजो देव राजवट चलयता. चीट दिवन आयक, तुजे राखणे आपलो ताळो वयर काडटात. ते सगळे एकाच ताल्यांत आड्डोडटात. कित्याक सोर्वेस्पोर सियोनाक परतून येता तो आपल्याच दोळ्यांनी ते पळयतात. गोरतना जाल्यार जेरुजालेमचे गोरां निवासोना कुशालकायेचे उद्गार सोडटात. कित्याक सोर्वेस्पोर आपल्या पोरजेक बुजयता. जेजुलाचे सोडवण करता. सोर्वेस्पोर आपलो बावलो झुजाक तयार करता आनी पृथ्वीचो सगल्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण पळयतलो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब गायन जावन जातलो. You pour ton
गीत रोचून गायात परमेश्वराक वाकणात शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोगिता गायात जबाब परमेश्वराच्या मनाक गितां गायनान गोडात वयर काडात नांव देवाचें पोरगोट तारोन ताचें जबाब ताचे मोहिमांची खबर राष्ट्रा मोदें गाजोयात सोगले पोरजांक कळोयात ताची कौतिक विस्मितां जबाब पोरजा पोरजानू आयकात देवाक नमस्कार करात परमेश्वराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात जबाब परमेश्वर एकलोच राजा राष्ट्रानू गाजोवन सांगात ताणें तीर केला संवसार नितीची ताची राजवट जबाब भागिवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप भावा भयणीनो शुभ वर्तमान पोरगोटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय तो एक म्हाका कायदो तें हांव पोरगोट करिना जाल्यार म्हजें कोटा म्हजे खुशेन हें काम हांव करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी पूण म्हजे खुशे विणें हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट परगोडटा तातूनच म्हजी मजुरी आसा सगल्या मनशा सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्ता बरोबर हांवूय असोक्त जाला थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारण जोडूंक घेवंक हांव सगल्यांक सगोट जातलो शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां देवाचें उतर हें शुभ वर्तमानांक सगलीं उबी रावया Soy, 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 respora. Soy, 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 respora. Soy, soy, respora. Soy, soy, respora. Soy, soy, respora. गरिबांक बरी खबर दिवंक
आनी कोयद्यांक सुटका पुरगोटूंक सर्वेस्पोरान म्हाका धाडला. Soy, 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 soy Sorespora. Soy, 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 soy Sorespora. Soy Sorespora, soy Sorespora, soy Sorespora. Sorvespo tumche soveasu. Dulce soveasu. Marco pormone, Jesu Christa che, Shuba Bortoman. Oi maduka somia. एक रंग दिश्टी पडून जेसून म्हणलें अख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान पुरगोटात. जो सोत मानीत आनी पोळ स्नान घेयत तो सोडवून जोडटलो, पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तेचें फर्मोण घेतलो. सोत मानतले बरोबर एकूणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान देवसार काडटलीं, 8 वेळो बासो उलयतलीं, सोरोप दोत्तलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पितीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरीं करतलीं. आनी सोम्या जेजून तांचे कोडे उलोवन सोंपयतूच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शिव वर्तमान पुरगोटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावरतालो आनी बरोबर जातल्या विस्मिता उदेशी तांचें उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. Wakari tuka Isa. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमकां गोंयकारांक, गोंया भायर रावतल्यांक आनी जी कोण सान फ्रांसीस शावेराक सोत मानतात तांकां आयज व्हडलो दोबाजो, व्हडली समोरमणी. आनी ही समोरमणी आमची बावाडताची. देखून आयच्या सेवाधर्माचो विशय विचला तो शुभ वर्तमानाचे परगोटणार आमी. वी आर द मेसेंजर्स ऑफ द गुड न्यूज. एक दोतोर आपूण उलयतना अशें म्हणूंक लागलो, आय एम डॉक्टर बाय प्रोफेशन, अ मिशनरी बाय फेथ, and my mission is to give life and to save life. Father, हांव दोतोर, हांव वैज म्हज्या वेवसायीक जिवितान, पूण हांव बावार्थाचो मिशनार आनी म्हजें मिसांव हें जिवीत दिवंक आनी जिवीत सांबाळूंक. मोगाच्या भयणी बाबांनो, हो दोतोर आपल्या जिवितान एक मिशनार कसो जिवीत सांबाळूंक आनी जिवीत दिवंक वावुरतालो. जायतीं जाणां पिडेवून ताचे सोरशी येतात तेन्ना गरीब जाल्यार तांकां इलाज फुकट दिता. जायते फावटी थोडीं जाणां ताचो एडवायस घेवंक, सल्लो घेवंक येतात तेन्ना आनी खेरीत भाशेन भुरग्याक सांबाळपाचें, भुरग्याक जिवेशी मारपाचें हाचे वयर प्रश्न उपरासतात तेन्ना, लोक उजवाड मागतात तेन्ना तो म्हणटा आपूण एक दोतोर कसो सदांच बरो एडवायस, सल्लो दिला. कित्याक आय एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन बट मिशनरी बाय फेथ एंड माय मिशन इज टू गिव लायफ एंड टू सेव लायफ. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमचे मदें आनी तुमचे मदें जायतीं जाणां असलीं बरीं मनशां आसात जीं जेजूचे मिसांव आपल्या जिवितान फुडें व्हरतात. वेगवेगळो वेवसाय आमचो आसा, दोतोरूच न्हय, इंजिनियर, टिचर्स जावं हेर स्वभावाचीं बाबा भयणां, हेर संस्कृतायेचीं बाबा भयणां,
वेगवेगळी आमी आसा आनी आमी क्रिस्तांव कशी आमकां हें आपोवणें एक आपोवणें आमकां आनी आपोवणें जेजू क्रिस्ताक गोवाय जावपाचें शुभ वर्तमानाचे परगोटणार आमी जावपाचें मोगाच्या भयणी भावांनो आयचें देवाचें उतर आमी आयकलां आनी देवाचें उतर आमकां संदेश दिता आनी हो संदेश आयचे पयले वाचप आमी आयकलां तें देव संदेश दिता इसायास प्रवाद्या वरवीं आनी परजेक सांगता संदेश दिता हांव तुमकां शांती दितलो हांव तुमची सोडवण करतलो हांव तुमकां आनंदान भरतलो मोगाच्या भयणी भावांनो पोरजा कोश्टवताली गुलामपणान आसलेली देवाक उलो मारता आनी देव हो संदेश पाठयता देवाचो संदेश भासावणेचो संदेश देव भासायता हांव तुमकां सोडयतलो देव परजेक सांडिना देव आपले परजेक हो भासावणेचो संदेश दिता भासावणी दिवन एके भाशेन बरी खबरेची शुभ खबरेचो संदेश परगट करता आमी स्तोत्र आयकलां आनी स्तोत्रांत आमी म्हळां देव आमचें खडप देव आमचो तारूक तो आमचो व्हडतो देव देखून स्तोत्रकार म्हणटा आमी सगळीं ताचे सरशीं या कित्याक तो आमचो देव मोगाच्या भयणी भावांनो स्तोत्रकार आमकां संदेश दिता आमंत्रणाचो देव सगल्यांक आमकां आपयता देव भासायता आनी देव आमकां सगल्यांक आपणा सोरशीं आपयता आयचें दुसरें वाचप बागयोन पावलू कोरीतकारांक संदेश दिवंक म्हणटा देवाचें उतर परगटप देवाच्या उतराक गोवाय जावप हो म्हजो कायदो इट्स माय ऑब्लिगेशन आनी हांव करिना जाल्यार म्हजें कोटा मोगाच्या भयणी भावांनो बागयोंत पावलू संदेश दिवन म्हणटा आमी सगल्यांनी आमची पावलां बागयोंतपणाची करूंक जाय सगल्या खातीर सगोड जावंक जाय आनी तो म्हणटा आपूण जालो दुसऱ्या उतरांनी संदेश दिता अर्पणाचो द टोटल सरेंडर फॉर द सेक ऑफ द मेसेज ऑफ क्रायस्ट मोगाच्या भयणी भावांनो देवाचें उतर तर आमकां हे भाशेन संदेश दिता जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू मार्कू वरवीं हो संदेश आमकां दिता टू बी द मेसेज बरी खबर जायात जेजू शिसांक म्हणटा वचात आनी आख्ख्या संवसाराक शुभ खबर परगटात मोगाच्या भयणी भावांनो धाडटा जेजू वचात म्हणटा दुसऱ्या उतरांनी अ पिलग्रीम परिशोदीक वाट शिसांक चलूंक मागता मोगाच्या भयणी भावांनो ही परिशोदीक वाट परिशुद्धपणाची आमचो बिस्म साहेब आपले चिटीन म्हणटा आमी परिशोध कशी चलता आसतना सांगाती आमी एकामेकाक आयकूंक जाय आमी एकामेकाक बागा घेवंक जाय सहभागिलीपणान आसूंक जाय आनी आमी बागा चलता आसतना एकामेकाचें जिवीत पेकूंक जाय देखून जेजू जेन्ना शिसाक म्हणटा वचात आख्ख्या संवसाराक शुभ वर्तमान परगट करात जेजू शिसांक हेंच करूंक धाडटा एकामेकाक आयकूंक एकामेकाक पेकूंक आनी एकामेकाक सांगाती घेवन ही वाट चलूंक मोगाच्या भयणी भावांनो बागयोंत फ्रांसीस सावियराची आज आमी दोबाजीक परब समारंभता व्हडली परब आमकां ताचें जिवीत आमच्या दोळे मुखार एक आरसो आमकां दाखयता आमी सगल्यांनी देवाचें राज परगटूंक देवाचें राज बांदून हाडूंक हांव ताच्या जिविताची कथा सांगना पूण ताचें जिवीत 3 बाजूंनी आमी पळोवंक जाता पयले सुवातेर बागयोंत फ्रांसीस सावियर मिशनर जेजूचो इज अ मिशनरी ऑफ जीसस ताच्या हातान कुरीस आसा कुरीस लोकांक दाखयना पूण कुर्साची बाजू ताचे वाटेन फुडो करून आसा मोगाच्या भयणी भावांनो फ्रांसीस सावियरान जेजूक पळयलो कुर्सा वेल्या जेजूक आपल्या जिवितान घेतलो आनी कुर्सार आसलोल्या जेजूचो रूपकार जालो आमचो बिस्म साहेब गवळीक चिटीन हेंच सांगता इज अ मिशनरी हू हॅज द फेस ऑफ जीसस तो जेजूचो रूपकार जालो मोगाच्या भयणी भावांनो बागयोंत फ्रांसीस सावियर जेजूचो रूपकार देखून जेजूचो तो मिशनर दुसरी वस्त आमी ताच्या जिवितान पळयता तो संदेशकार इज अ मेसेंजर ऑफ जीसस आमी ताच्या जिविता वयर वाचलां आसतलें परगोटणार पळयला आसतलो कापीण घेवन भोंवतालो लोकांक एकठांयतालो कापिणीचो आवाज जालो लोकांक देवाचो ताळो एकठांय कोत्तालो
दोतोन शिकयतालो, मागणी करूंक शिकयतालो, देवाच्या उतराचो प्रचार करतालो, शुभ खबर परगोडटालो. देखून भाग्यवान फ्रांसीस सावियर संदेशकार बरी खबरेचो. आनी तिसरे सुवातेर तो जालो संदेश. इज द मेसेज ऑफ जीजस. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी रॅलिका दवरलेली आसा 21 तारखेचेर. आमी जायतीं जाणां पळयता, सासपिता, अणभवता, सत मानता. इतल्यान आमचें जिवीत सोंपना. हातून ओल्ड गोवा येवपाची आमचें पॉयंट सोंपना. पूण इट इज मोर दॅन दॅट. आमी पळयलां देखून, आमी आयकोता देखून, आमी सांस्पिता देखून, आमी ताचेरच आमचो भावार्थ ना. पूण भाग्यवान फ्रांसीस शावेर ताची रॅलीक आमचे मदें जावन आसा. देवाचो संदेश इज द मेसेज फॉर अस. तो मेसेज देखून कसली मेसेज? तो मेसेज आमकां भावार्थाची. इज अ एपिटोम ऑफ फेथ. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक पळयता तेन्ना भावार्थाची कृपा आमचेर देंवता. भावार्थाची मुळां आमच्या जिवितान गोड जावंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी ताची रॅलीक पळयता आमकां भावार्थाचो उगडास येता. भाग्यवान फ्रांसीस शावेर जावन आसा बीकन ऑफ स्पिरिच्युअलिटी. आत्मीकतायेचो फोलेर तो, आत्मीकतायेचो उजवाड तो. जेन्ना आमी ताचे सुरशी येता तेन्ना आमचें जिवीत आत्मीकतायेन बरोंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर इज अ हार्ट ऑफ इमोशन. भावनाचें काळीज तें. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी भावार्थान सोत मानता, आमी भावार्थान पळयता आनी आमी भावार्थान ओकोण जाता. आनी हातून आमचें आत्मीकपण, हातून आमचें इमोशन लिपलोलें आसा. मोगाच्या भयणी भावांनो, आज आमी भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मान दिता आसतना, इतलो समारंभ करता आसतना आमच्या जिवितान एकूच वोस ताच्या जिवितांतली घेवया. जे भाशेन आज भाग्यवान फ्रांसीस शावेराची रॅलीक आमकां संदेश दिता देवाच्या उत्तम मोगाचो. आमी सगलीं जाणां संदेश जावया. आमी सगलीं जाणां मेसेज जावया देवाच्या उत्तम मोगाची. आमच्या घरांत, आमच्या समुदायान, आमच्या समाजान जंय हांव आसां, जंय हांव येता, जंय हांव वावुरतां, थंयसर आमी देवाच्या मोगाचो संदेश जावया. ज्या जेजूक भाग्यवान फ्रांसीस शावेरान वेंगयलो, तो जेजू ह्या वेळार आल्तारार वेदीचेर उंडी आनी सोऱ्या रुपान येतलो. ह्या जेजू लागीं मागुया. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमचो भावार्थ वाडोय. आमच्या भावार्था वरवीं आमी ओकोण जावंक क्रिस्ती तत्वां, मुल्यां आनी भावार्थाचें जिवीत ह्या समाजांत जिवंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. उबी रावया. ह्या वेळार आमच्या भावार्थाची उच्चारणी बरोबर करुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मोरयेताय जल्मलो. पोंस पिलाताका काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मोदे देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकठार, पातकाचें बगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासनाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार भक्तीन आनी भावार्थान आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी भाग्यवान फ्रांसीस सावेराचे देखीन, उर्बेन आनी दिरान सगळ्या राष्ट्रांक सुवर्तमान पोरगोट करूंक बापाचें बोळ तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका.
संवसारांतल्या मिशनरांनी खास तरेन गांवगिऱ्या वाठारांनी मिसावांचो वावर करतल्यांनी पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी भावार्थ्यांच्या मागण्यांनी मिसांव फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणें कोत्तां तुका. भावार्था खातीर कोस्ट संस्थोल्यांनी भागिवंत फ्रांसीस सावेराची देख तांकां बुजवण दिवन आनी ह्या वरवीं क्रिस्ताक सदांकाल ती विस्वाशी आसूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणें कोत्तां तुका. आयची सोमोरमणी आमचो भावार्थ खोलावंक आनी आमच्या भागिवंतपणाक आदाराची जावंक आनी ह्या वरवीं दिसपट्या जिवितांतल्यान आमी सुवर्तमानाक गोवाय दिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा, हे मागणें कोत्तां तुका. भोव सुर्गीच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या नांवान आमच्यो गरजो तुजे मुखार दवरल्यात आनीक जाय ते आमकां मागूंक जाय. आमच्या काळजा मनाचो तूं ताव घेताय. तुजे दयेन मागलोली आनी मागूंक नासलोल्यो गरजो आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देवा उदो आमी घेतला, ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावपी जिविताचो मोगान केली विठुमेचो. बापा तुजे उदो माता, मोगान तुका जीवित होता. बाबा तुझे उदोर माता, मोगान तुका जीवित होता. मोशा बाबा भयणानू, मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्रेच्या देवाक सुरेस्फोर मानून घेवं. देवा आमच्या मनशाच्या तारोखा आमा मनशा पासत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिताव. कुर्सा वरवीं मेळ्ळोल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक भाग्यवंत फ्रांसिसान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या बाबा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागताव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूं.
सोर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागयोंत फ्रांसीस शावियराची परब समारंभूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवोन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या दोरमान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूता आनी भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Surgani संसार भोगला तुझ्या वैभवा उसर्गी तुका सोय सोय उसर्गी तुका सोय सोय सोवेस्पराचे नावी येतात ताका सोय सोवेस्पराचे नावी येतात ताका सोय Usorgi tuka soy soy Usorgi tuka soy soy बापा खरोच तूं पवित तूं सगळ्या पवितपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कोर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावाडताचो घोट परगटुया Tucia kusani uno জীবন পোনাভরণে কুবেরামটা সরুনি সোমরা সংসারাচা সর্বন্দারা আমচি সর্বঙ্কো बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रितीमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप मेरी आमच्या गवळी बापा सिमांव
आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनः जिवणपणाचो बरो वस्तून मेलान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी दुसऱ्या गोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोजूट म्हाका मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून मागता एवढ आमचे कासके गोजा आसात देवाच्या हातान घालुया बागवेन फ्रांशेवराच्या मजूतीन ती मिलाग्रे आमकां जाय बेस आमकां जाय पिकोणी आमकां जाय सुडकां आमकां जाय हे मागूंक आयल्यात ते देवाच्या हातान घालुया बागेन फ्रांशेवराचे मजूतीन ते आमकां फाव जावंक आंकवार मरे देवाचे माई संगाती तिच्या पोथी बागेवन झुजे बागेवन धर्मता आनी सोर काली तुका मालवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ता सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवितात्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना देवाचें उतर म्हणटा शुभ खबर घेवन येतात ती पावलां कितली सोबीत बागयोन फ्रांसीस शावेराचे आसणे आमचे मदें आमच्या गोंयांत आमचें गोंय पवित करता आमचें गोंय आत्मीकतायेन वाडयता हें जावन आसा देवाचें देणें आमकां जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणटा आसतना बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचीं पावलां शुभ खबरेची जावंक देवाचे बरे संदेशकार आमी जावंक आदार मागून सांगाती हे मागणें आमी म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकतांव तर आमकां ताची उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिली संसाराचे पाप काडून आमची काकूत कर देवाची शिली संसाराचे पाप काडून आमची काकूत कर देवाची शिली संसाराचे पाप काडून आमकां शांती
ओ जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणान वांटो घेता ती सुभागी कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबे रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए.
म्हाका पावले. जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां बोधता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धापुया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, बागयोन फ्रांसिसाच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतलोल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी पेटयलोय. तशें असले उर्बेन दोन परगोटणार आनी वीरभोक्त आमचे मोदें उपसय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्याक सोंपता तसलें आमचें जिवीत मांडून विस्वाशी वावरोड्यांक तुवें बासायलोलें तें इनाम जोडूंक पावू तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसुया. मोगाळ भावा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां बागयोन फ्रांसीस शावेराची कुशाल बरयत आनी आशिर्वादान बोल्लोली दोबाची परब आवडेता. आयज पुर्बे दिसा मिस बेटोर सोमरोमला पाद्री आगोस्तीन ताका आनी सो बलिदानान वांटो घेतोल्याक आमचे दिनवास, तशेंच गायोन पंगडाक आमचे दिनवास. आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा सांजे मिसाचो वेळे परी 3:30, 5 आनी 6:15 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. आयज सांजे व्हीलचेअर कावंटर ओपन आसतले 2 ते 6 पर्यंत. फाल्यां तावन आमची मिसां ह्या दिसांनी जाता तशीच चालू आसतली आनी ही मिसां आमचे डायसिंतली दर एक फिरकोस सोमरोमतली. आयज कुमसारां तशेंच कावन्सिलींग आसचें ना, पूण फाल्यां तावन परतून सुरू जातलें. फाल्यां 8:30चे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें आनी त्या मिसार आमचो अपोस्टोलीक नुन्सियो येजमानपण चलयतलो. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. दर एका मागण्या उपरांत आमेन म्हूण जबाब दिवचो. सुर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आमेन. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फाकों आनी तो तुमकां आपल्या मोयपासान आनी काकलुतीन वागों. आमेन. दुलोबाईन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवूं आनी तुमचे ताय सदां आसूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे गोवाय जावंक शुभ वर्तमान परगटूंक तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावोय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन.
Jesus.